सो सध्या मी हा डॉन बॉस्कोन आणि आयज 10थाची फर्स्ट डे आसलो पेपराचो. सो आमी आमचे कडेन स्टुडंट्स आसा तेकडे विचारून घेया आमी कसो तेंचो पेपर जालो पळय तो. सो आयज तुमचो फर्स्ट इंग्लीश पेपर आसलो. सो कसो पेपर जालो? आय मीन जे कोण शिकलोली तांकां इजी गेलो आसतलो बट इट वॉज एवरेज. सो यू ऑलरेडी प्रिपेर फॉर युअर एग्जाम? द नेक्स्ट एग्जाम? या नेक्स्ट एग्जाम कायंड ऑफ. आणि फर्स्ट डे म्हणजे 10थाक तुम्ही फर्स्ट आसलो. सो फर्स्ट डे तुमचो 10थाचो. सो तुमचो पेपर एक्झॅक्टली कसो केला? इतलोय हार्ड नासलो. लायक शिकना जाल्यार वचून पास जातली भुरगीं. सो तू ऑब्वियसली पास जातली. सो आउट ऑफ कितला मार्क्सचो पेपर आसलो? 80. सो आउट ऑफ तुका कितले पडटले आउट ऑफ 80? 70s 60s. 60. गुड लक फॉर युअर पेपर. थँक्यू. सो आमच्या कडेन आतां सध्या सोहम आहा. सो तेका विचारया पेपर तो कसो गेलो तेंचो. तो आमचो 10थाचो पेपर कसो गेलो? आयचो बरो आसलो पेपर, इजी आसलो. सो आउट ऑफ 80 तुका हांव 70 एक्सपेक्ट करता. आणि फाल्यां कसलो पेपर? फाल्यां हिंदी आहा मुगो. सो 10थाक तुजो फर्स्ट पेपर आयचो. कितें तुका डिफिकल्टीज जाय कितें दिसल्यो काय? डिफिकल्ट चड काय नासलो, फक्त क्वेश्चन म्हणजे ट्विस्टेड आसले. जर तुका कळटा जाल्यार बरोवपाक इजी आसले. सो तू असो चड टेन्शनान काय नासलो ना, सुशेगाद बरयला. ते आमच्या कडेन साईम शेख. साईम तुजो आयचो 10थाचो पेपर हय बरो गेलो, इजी आशिल्लो, बरें शिकले म्हणून आमकां बरें मार्क्स गावतले. आतां पळोवया पेपर कशें एक्शन कशें जातलें. आउट ऑफ 80 तुका कितले एक्सेप्ट करता तूं पडा? आउट ऑफ 70 पडपाक जाय म्हाका. 10 मार्क्स कित्याक? म्हाका अशें स्पेलिंग मिस्टेक आनी सम स्लायट मिस्टेक बिकॉज ऑफ दॅट 10 मार्क्स कट करपाक दिसता. हय 10थाचो तुजो फर्स्ट अटेम्प्ट केला आयचो पेपर दिवन. हय तितून तूं कितें तुका डिफिकल्टीज दिसल्यो? कितें हायपर आसलो तूं? स्ट्रेस? ना स्ट्रेस नाशिल्लो, मातशें काम रावलो. कित्याक म्हाका स्ट्रेस येयल्यार मातशें प्रॉब्लम जातले म्हणून काम करून पेपर बरयले सुशेगाद. फाल्यां हिंदी पेपर आमकां. आणि केन्ना तुमचे एग्जाम पेपर? आमचे एग्जाम 22 एप्रिल कापा जातले. सो सध्या आमच्या कडेन एक स्पेशल पर्सन आहा. तेका तेजी एग्जाम म्हटल्यार ती मातशी स्पेशल म्हटल्यार डिफरंट टायप आसता कित्याक एक डिजेबल पर्सन. सो आमी तेच्या बापाय कडेन जाणून घेवया तेजी एग्जामींग कशें प्रिपेर जालें आनी कशें कितें हें केलें. सो म्हाका सांग तूं चेडवान तुमचें प्रिपेरेशन कशें स्टार्ट केलें आनी तेजो पेपर कसो केलो? प्रिपेरेशन तेजें एकदम बरें. ट्युशनाक तेका बरें दिवन घायलां पूण तेका स्लो लर्नर मातशें डिफिकल्ट हें शिकपाक. पूण त्या इस्कॉलान शिकता बरें म्हणलें ते सेपरेट रिसर्च रूम आहा तो ते इस्कॉलान ना. मात ते सिस्टर सांगलें दुसऱ्या इस्कॉलान हें कर म्हूण शिफ्ट कर म्हूण. बिकॉज ऑफ कोवीड आयला मागीर तेका 2 वर्सां हें जालें तिंगा दवरलें ते इस्कॉलान. सो आतां हरशी एग्जाम आसता थंय सगळ्यांक भुरग्यांक एकी कडेन करून बसयता. तांकां कितें सेपरेट बसयल्लें? ना सगळें सेम तांकां पूण ताका हें मातशें डिफरंट आहा. टीक कर पेपर डिफरंट पेपर तांकां मॅथ्स पेपर तांकां ड्रॉप. मॅथ्स पेपर ना तांकां. मॅथ्स पेपर ना. फाल्यां हिंदी लँग्वेज. तो तांकां सेम आसतलो? आयज आसतलो फाल्यां आसतलो? सेम ताका सर सेम आसतलो.